सोनवार मार्चाची 29 तारीख 2025. मुखेल वड म्हाका युद्ध नाका, मोग जाय. याला आदार. ह्या प्राचीन काळाच्या सुमयार वाचपां एकूच दिशा दवरूंक आमकां उस्कायता, ते म्हणल्यार आमी आमचे पातक वळखून बोगसणे घेवन आनी नवसरणेची वाट तांकून. उजियास प्रवादी पातकान रेवळिल्ले पोरचेक देवाशी परतून येवंक उलो करता. देवाची काकलूत कितली उरती ती उक्ती करता. देवाक योद्न आनी होम नाका, पूण ताका मोग आनी ताची खरी वळख जाय. आमी आमचे मागणे आनी आमचे जिवीत देवाचे केंद्र करून वावरूंक गरजेचें. शिव वर्तमानांत आमी पळयता देव मंदिरांत फारिजेव आनी दोन वसूलदार दोगूय मागणे करताले. फारिजेव आपलें व्हडपण गाजोवन दंड वसूलदाराचेर फॉर्मोण मारून ताची टिका करता जाल्यार दंड वसूलदार खालतो जावन बोगसणे मागून देवाची काकलुतीक उक्तो रावता. जेजू कोरायेन सांगता, जो कोण आपल्याकूच उंच काडटा ताका देव सकला उडयतलो आनी खालतो जाता ताका देव उंच उबारतलो. देवाक आमचो योद्न वो बोली मानवना, पूण ताका आमी दयाळ मोगाळ आनी कृपेचें जिवीत जियेलोली जाय. हे दिशेन आमी चलूंक वावरुया. आनी मनीस मेलो म्हणटच ताचो फोड न्हेसोवचे बोलदेक वो तो मेल्या उपरांत मिसां दिवचे बोलदेक आतांच तावन तो जीव आसतना ताका भेट करून खुशालकाय वांटून ताचे बरे भलायके पासत मीस भेटोवंक वावरुया. म्हजो थाराव देवाक मानवता ते परी खालतीकायेन आनी मोगान जियोंक हांव वावुरतलों.